आय होप तुम्ही सगळी घट आसात. तर वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आता सांज जाल्ली आसा आनी आता जस्ट हांव पावला हांगासर. सो लेट्स सी हांव कितें कितें करता ते सांजच्या टायमार. हांकां पळय मम्मा एका नायस नायस करप जाल्यार ही दोगूय जाणां एकामेकाक चाटप. अरे कोण रे कोण शिकलो ताका थंडी जाला पोचूक करा सिटी आवाज येयलो असं जायना. सो पयलीं कशें आशिल्लें की देवाचो रूम आनी आमचें किचन म्हळ्यार अशें आमने सामने कशें जातालें, फेस टू फेस जातालो. सो आतां कितें केलां, पार्टिशन केलां, कित्याक केन्नाय आमी नॉन वेज बी करतात सो तें बरें जायना, ताका लागून हें पार्टिशन केलां. वणट घालूं ना तशें अशेंच पार्टिशन केलां आनी हें आमकां कितले गो 15,000 कितें पडले दिसता. आनी हें पळय आतां अशें वचपाक पडटलें देवा रुमान वचपाक लागून. आय थिंक बरें आसा. आनी हें कितें तूं कितें म्हणटा? पोचू येवन बसला आपूण. मात काळोख पडटा न्हू आतां आयकोंक मेळलें. हांव चिंतता तूं येयलो तो भाव घरा कडेन झगडला आनी फुगोन गेल्लो. आतां येयलो आपूण वयता आपूण करून गेल्लो, परत येयलो. लज नाशिल्लो खंय म्हणून वयतलो. म्हाका दिसलो येयलो म्हणून तो, बट ना तो. मम्मा येवना तो दुसरे गाडयेचो आवाज. हां तो न्हू तो दुसरे गाडये आवाज तो. छोटू पळया, हे छोटू ओलेंजा पळया. दुसरे लोकांली भुरगीं खेळटात पळय हांगासर धाकटी तांकां पळयता ते सद्दां हांगा रावन. ना रे कोणा पळयता तूं ओलेंज? हां ओलेंज कोणा पळयता तें ओलेंज तें कोणा पळयता पळय आमकें हे तुमी भुरगीं खेळटा हांगासर तांकां पळयता ते. भैया कानी पळोवन कितलो भायर गेलो तो पळय इल्लोसो. आनी हो पळय दुसरो म्हणल्यार आमगे जिमी. तो थंय दुसरे पेट्यांक पळयता थंय. ना रे जिमी अय पोचूक आमी सोदी पयल्या. पोचू खंय टेबला वयर बसला. आतां डायनींग टेबल आमचो आतां की जेवण पळय गो ताका. हांव म्हणटा पोचू खंय गेले. बोला टेबल न्हू बोलायशें न्हू बाबाक बसपाक बोलायशें. थंडी जाल ताका तेज्या दोळ्यान हे पळय दुकां येतात. थंडी उसळटा आसतली. हय हे पळय पळय पळय. आनी शिकत आसता कुकराची सिटी कशी शिकता. म्हाका तुजी वण्णी घेवन गेल्ले जावं स्कार्फ म्हाका मेळत ना. आनी म्हाका मेळत ना वण्णी. आगो म्हाका लेट जालो. वण्णे सोदले ना दवरलेले एकूय ना. म्हाका लेट जालो म्हणून हांव तुजी वण्णी मेळ्ळी ती तीच घेवन गेले. आसा तुका सांगपाकूय याद ना पळय म्हाका. हांव ती वण्णी कबडान कशें पळयलें. कवडान मेळपा तुका. हे बच्चो सो मातशें पॉज केल्ले. तर हांवें आतां केला पपाया ज्यूस. तें केलां आनी हांवें फ्रिजान दवरलां मातशें. आनी दुसरें म्हटल्यार हांव सँडवीच करपाक लागलां. बिकॉज हांवें काल पपाया हाडली आनी ती चड गोड ना खंय. आयज हांवें टिफिनीक सुद्दां पपाया हाडली बट ती चड गोड ना. सो ताका लागून ती मोमान बीन म्हणल्यार कोणें चड खावंकूच ना तसोच आशिल्लो तो. मोर दॅन हाफ तसोच आशिल्लो. व्हडलो हाडलो हांवें 2 म्हणल्यार नियरली 2 kg कडेन पावताले तशें. सो हांवें हांगा सँडवीच केल्ली आसा. 2 सँडवीच आनी पपाया ज्यूस केल्लो आसा जो हांवें फ्रिजान दवरला जशें हांवें तुमकां सांगलें. सो हें हांवें करून मातशें फ्रिजान दवरलेलें. तेन्ना म्हणसर मागीर हांवें म्हाजें सँडवीच बी रेडी केली. हांवें मम्माक म्हाका आनी भावाक लागून केलां. सो पयलीं हांव सर्व करता. लिपोवन धांवता तो घरा कडेन. आयज तगडा झगडी जाल्ली आसता कितें. मातशें मोठे मोठे तुमकां दिसता. आसूं चलता. सो बेगीन बेगीन हें खाता हांव. डोरेमॉन पळयत. डोरेमॉन लावपाचें म्हाका आतां कार्टून्स बेगीनूच मेळटा हांव तुमचे कडेन. हांगा पोचू
छोटूक आमगे ट्रीट दिता म्हणजे मी पळयता जिमी हाय ना जिमी वडो दिल्ले हाय ना तो छोटू आले माझे इल्ला चप्पल पळयता पळय आयज मम्माले बी सगळें आयकलें ताणें मम्मी भायर बी वचना ताका सोडलेलें पूण तो भायर बी वचना आयज ताका सांगलें भायर वचना ताका ट्रीट दिता म्हणून भायर गेल्यार मेळपाना म्हणून माझ्या दनपारां एक पार्सल येयल्लें आनी म्हाका तें ओपन करपाक यादूच ना म्हाका यादूच ना म्हाज्यान कितें पार्सल येयल्लें आसा म्हणून आतां जस्ट हांव वयर गेलें जाल्यार हांवें पयलें म्हाजें पार्सल येयलां म्हणून सो अनबॉक्स करया हांवें अनबॉक्स ना करूंक आतां पूण हांव वयर गेल्लें सो म्हाका यादूच ना हांवें व्हिडिओ शूट करी म्हणून सो हांवें एका जस्ट एक कट घातला हांगासर बट आनी कांय ओपन करूना जस्ट एक कटूच घातला सो ओपन करया आतां एक्चुली म्हाका यादूच ना हांवें कितें ऑर्डर केल्लें तें कसलें पळय हांव म्हाका याद सुद्दां ना कित्याक हांवें खूब कितें कार्टान घालून हांवें काडलेलें मागीर हांवें कितें केल्लें फर्स्ट म्हाजें हेअर सिरम आसा हेअर सिरम ऑर्डर केला आनी दुसरें कितें आनी 2 वस्तू ऑर्डर केला दिसता हांवें ओ हय हय एक हांवें फेस वॉश ऑर्डर केला बिकॉज म्हाजो फेस वॉश ऑलमोस्ट काबार जाला आनी हो म्हाजो द वन एंड ओन्ली फेवरेट टोनर हो म्हाका फेस टोनर म्हाका खूब 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 लायक क्युकंबराचो हो तुमी बी ट्राय करूंक शकता म्हाका म्हाज्या स्किनीक हो एक्चुली खूब सूट जाता आनी कांय न्हू इतकेंच मागीर रिसिप्ट कितें तरी दिला काबार स्किन केअर फेस वॉश आसा हो म्हाका कितल्यान पडला 249 हांगासर आसा पळय MRP बीन आय डोंट नो इफ कॅप्चर जाता काय ना तो आनी दुसरो हो जशें हांवें म्हटलेलें म्हाजो फेवरेट हो म्हणून हो म्हाका कितल्यान पडला ना ना 210 सॉरी हो म्हाका 210 पडला हांगा आसा हेजो MRP तुमकां दिसता जाल्यार कॅमेरान कॅप्चर जाता का देव जाणा ओपन करया म्हाजो एक्चुली दुसरो टोनर चालू आसा तो ऑलमोस्ट काबार जावपाक येयला सो मागीर हांव मोस्टली न्हू बिकॉज हेजी बॉटल अशी येता की म्हाका हेका अशें कॅप ओपन करून मागीर हातीन अशें घेवन अशें लावपाक पडटा सो तें खूब मेसी जाता सो म्हाजे कडेन ऑलरेडी एक बाटली आसा स्प्रे बॉटल तितून बट म्हाजे रोज वॉटर आसलो सॉरी रोज वॉटर आसा हातीक लागलो म्हाजे पळय सो तितून ऑलरेडी रोज वॉटर आसा तें काबार जावपाकूच येयला आफ्टर दॅट हांव तितून हें घालतलें आनी हें हांवें ऑर्डर केल्लें आसा हें हेअर सिरम हें तरी म्हाका यूज करपाक जाय हें हांवें म्हाका दिसता कितले म्हयने पयलीं हांव यूज करतालें हें पण मागीर हांवें सोडलेलें हेका सो परत पळोवया रेगुलर जाल्यार जालें हांव म्हाजी कांय गॅरंटी ना हांव एकदां कितें ऑर्डर करता मागीर हांव लायता दुसरें कितें आनी ऑर्डर केल्लें मागीर तें एक्सपायर जावन वयता तेन्ना म्हणसर हांव ताका हातूच लायना मागीर तुवें हाडला तूं म्हणटा आमायलें आगो तें घरान हाडलें गो तुवें आतां मम्मान पळय आमाक घरा आपयलें आनी हें पळय कसलें पळयता हें पळय कसलें पळयता ताका शेपडी बी पळय फुगोवन मम्मा आतां पळय मम्मा कोणा कोणा हाडलें गो तूं कशें पळयता शेपडी मोट्टी करून तें आतां ताका कितें दिलां ताका कितें दिलां हेका सगळ्याक जाय हेका आपणा आवड आनी कोणाक कितें दिल्लें नाका हेका हांव न्हिदलेलें आनी छोटू खंय चिकन आमच्या हांगासर चिकन काराचें शॉप आसा म्हळ्यार चिकनाचें शॉप आसा थंय दिसता ती कोंबड्यो घालतात तें पळोवन हे खंय ल्हव 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 वचोन तेंच्या थंय गेल्ले खंय हे हेका मम्मान हाडला दिसता आतां ताका घरान दवरलेलें जाल्यार मम्मान म्हटलें आमा येयला म्हटल्यार गाय येयली म्हटलें जाल्यार गाय येयला म्हटलं म्हणून हे सामकें आपूण धांवोन गेलें तिच्या की पयलीं आपूण वचोन रावला थंय फुडें कोण येयला तें पळोवपाक ताका तें आपूण इल्लो आनी तो सामको व्हडलो जीव सो दिसलो आसतलो टाट हाडली तुका म्हाका टमाट आं ओके आनी आतां जेवपाचो टायम जाल्लो आसा भावान कालूय फ्रायड रायस हाडलें आजूय फ्रायड रायस आनी कितें हाडटा तुवें फ्रायड रायस आनी गोबी हाडला खंय सो आतां जेवपाचें टायम दाय येयलें म्हटलें दाय हे आपूण खंय 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 तरी हे भितर धांवलें आतां हो रेंजूय पळोवपा सामको कितें चल्लां काय म्हणून कोणा भायर घातल्या बरें
छोटू भितर गेला बारक्यालो तो वही गेला आज जिमी तेका घास मारीत मम्मा जिमी गेल तेच कडे काय कडे लंच कुठे चालले दात तेका बाहेर घेऊन जाते मला ती हांगा बसत होय मम्मा शेण बी घालीत ती हांगासर गाडी येयल्यान खबर होती डॅडी मागीर तूं दवरपा ना बडा 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 करपाक मागीर कितें करता मात कळना तुमी हे कितें म्हणटा पोचू वाग आमगेलो तावो खंय आवय खंय वयता ते आपूण वयतले सगळीं जाणां कडे बी गावता दादले गावता आयज एकलो दादले गावता म्हाका खबर नासता दादले बी गावता म्हणून लेपो गावता तें जाणा आनी चिकना कडी गावता चिकना कडी कशें चिकना कडी म्हारग 60-70 रुपया एक प्लेट आनी चिकन बिर्याणी गावता चिकन बिर्याणी 110 रुपया प्लेट सगळें गावता तो कसलो पळय तुका वापूड येयलो आतां बरें मी तेंका दादले काडले हे गेले एका पळय तुमी केन्ना पळयलेले पोचू आमगे शिकत आसा बाबडे तुमी केन्ना आयकलेले तुमी केन्ना की भावाच्या तोंडाच्यान आवाज भायर सरता तो भाव पळय कितलो बडबडटा तो भरपूर सामको घरान सगळ्याचे की चड तो हें जालें आयज तें जालें सगळें सांगता म्हटल्यार तें आईक हे खबरी केन्नाच काबार जायना उलोवपाक गेल्यार म्हाज्या की चड बडबड म्हणटा तो भाव आतां एकदां बडबडपाक लागून तो बंद जायना कान सामकें दुखोंक लागता तो बंद जावपा ना कितें हाडटा सांग मरे इसा थोडा हात घालता ते कितें पास जालें हांगा ते डॅडीक कितें हाडला खंय बट तो म्हणटा दाखयनाका खंय हें सांगपाक पडटा न्हू तूं दाखयनाका म्हणटा कितें हाडला खंय पळोवया रे आमी कितें हाडला तें भायर सरान मगो तें हो बरें दिसता मरे डबो कितें खोकता रे Ta-da! अरे कितें गोल्डन वॉच हाडली ताणें वॉच हाडलेली आसा डॅडीक खंय हे डॅडीक दिता आसतना शूट करपाक हांव आसपाना मोस्टली बिकॉज हांव न्हिदतलें आतां मातशें म्हणून हांवें दाखयलें तुमकां आतां बरें आसा जशें तुमी पळोवंक शकता हांवें चेंज बी केल्लें आसा हांव आतां न्हिदपाक वयतालें बट मागीर म्हाका याद येयलें की म्हाजे मातशे कपडे आसा थोडेशे धुवपाचे जे हांव मशिनान घालूंक शकना बिकॉज म्हाका ते फाल्यां घालपाक जाय सो ते हांव आतां धुयता मातशे हातीन आनी फाल्यांक लागून हांवें फाल्यां घालपाक लागून कपडे बी काडून दवरलेले आसा तेय तुमकां दाखयता हांव हे म्हाजे सॉक्स थोडेशे कपडे आसा ते म्हाका आतां धुवपाक जाय सो पयलीं हांवें धुयता बेगीन बेगीन म्हाजे ते कपडे धुयले चड कांय नाशिल्ले 2 अशे सॉक्स आशिल्ले आयचे मागीर म्हजो स्कार्फ आशिल्लो आनी कांय नाशिल्लें सो फाल्यांक लागून हांवें कपडे चूज केला हे घालपाक लागून हे टॉप हे तुमी पयलें आसतलें म्हाका घालून आनी ही वायट लेग जीन्स ग्रे कलर सो हेका आपल्या हँगराक लावन दवरता कोणाकडे उलयता इकराचे कोणाकडेन उलयतालें हांव सो हे हँगराक लावन दवरता हांव बिकॉज म्हाकाच मागीर बऱ्याक पडटलें फाल्यां मागीर कितें सोदपाक बी गरज पडना डायरेक्ट हँगराक लायला जाल्यार ते डायरेक्ट काडून मागीर न्हेसपाचें फ्रेश बी जावन मागीर सो डायरेक्ट घालून दवरता हे हँगराक लावन आनी मागीर म्हाका हो विडियो एडिटूय करपाक जाय एंड केला हांवें हळूहळू एंड केला हांवें ते दुसरे जे हांव कपडे घालून आशिल्ले पळय आयज बिफोर चेंज करचे पयलीं तेच घालून हांवें एंड केला विडियो बट मागीर म्हटलें हे बी शूट करया म्हणून सो हे हांवें हँगराक घातला आनी हेका हांव काडून वतलें लायतलें म्हाज्या आलमारी कडेन थंय
सो हे सगळें जालें आतां करया स्कीन केअर बिकॉज सगळें करून स्कीन केअर ना करूंक जाल्यार ना जावपाक शकना म्हाका न्हीद पडपाना स्कीन केअर करना आसतना न्हिदलें जाल्यार हांव कोकोनट ऑयल घेवन येता बिकॉज म्हाका मेकअप काडपाक जाय पयलीं तेल व्हरता हांव म्हाजे कडेन ना कोकोनट ऑयल ही डॅडीची हांव बरें हाडटा म्हाजे कडेन कोकोनट ऑयल ना डॅडीले कोकोनट ऑयल घेवन येयल्लें आसा हांगासर अशी हांव हातीन घेवन वयता बट आतां बिकॉज म्हाजे एक हातीन म्हाजो फोन आशिल्लो सो हांव त्या हातीन घेवन येवपाक शकना तें आनी मागीर सकयल पडलें आनी कोणी विसरलो बी जाल्यार सो पयलीं हांव मेकअप रिमूव करता म्हाका पळोवन भिशात बी प्लीज हां बिकॉज म्हाजो आय लायनर बीन आसा सो ते सगळे अशें स्प्रेड जाता काडटा आसतना जाला आय डोंट नो जाला जाल्यार सो मेकअप रिमूव ऑलमोस्ट जालो दिसता फेस वॉश करया विथ माय न्यू फेस वॉश जो आयजूच येयला यूज करया आयज ताच्याक लागून हांव डॉट एन की फेस वॉश यूज करतलें फटाफट वचून हांव फेस वॉश करून येता पयलीं फेस वॉश केलो आय डोंट नो मातशें हांगासर लायटनींग म्हाका दिसता सारकी ना दिसता अशी जाय आतां सारको आसा इतलो हेच्या आतां डार्कात शूट केलो दिसता डार्क दिसतालें दिसता न्हू हांव सो स्कीन केअर करया फेस वॉश करून येयला तुवें पळोवंक शकता मेकअप सगळो रिमूव जाला हांवें तुमकां सांगलेलें पळय की म्हाजें एक स्प्रे आसा म्हणून हितून म्हाजें रोज वॉटर म्हटलेलें पळय रोज वॉटर न्हू तो सॉरी रोज हिप हायड्रेटींग टोनर तो ऑलमोस्ट काबार जावपाक येयला तो म्हाका काबार करपाक जाय आतां एनी हांव काबार करपाक जाय बिकॉज आतां म्हाजो फेवरेट येयलो आसा सो म्हाका केन्ना काय तो लावंक जाला स्कीन केअर करया आनी दुसरें म्हटल्यार नायट टायम सो विटामीन ई हें तुमकां हांवें खुबदां शॉर्ट्सार सांगलां न्हू की हांव अशें लायता म्हणून बट डिपेंड्स केन्ना केन्ना म्हाजो मूड आसल्यार लायता हांव तशें नाजाल्यार काल बीन हांव बेश्टें मॉइश्चरायझर लावन न्हिदलेलें डायरेक्ट थोडेशे म्हजे ड्राय लिप्साचेर जाल्यार दीस डेज आमच्या हांगासर मातशी थंडी आसा हे दिसांनी मातशें हांगासर मातशी न्हू खुबूच थंडी पडटा अशी दिसता म्हाका सकाळीं जेन्ना उठ्ठा पळय तेन्ना हात तोंड इतकें अशें ड्राय कशें फील जाता आनी मागीर हांव इतकें एडिक्टेड आसा ना हे लिप बामाक लागून हें हांव ईच एंड एवरी टायम खंय वयता घरा आसा हांव हें लायता आनी हांव आजून काबार जावना न्यू हाडटलें म्हटल्यार सो ताजो स्कीन केअर जालो आतां लास्ट थींग उरलेलें आसा एकदम लास्ट थींग जें की म्हाजें बॅग रेडी करपाचें आरे भई हांव सकयल आसा कशें पळोवपाक पडटा ते कॅमेरा असो वयर आसा सो हांव अशें करून पळयता इफ हांव आतां आय कॉन्टेक्ट करता म्हाज्या स्क्रिनीन जाल्यार हांव दुसऱ्याच कडेन पळयता कशें दिसता प्लीज इग्नोर करात गायज म्हाजे केस बीन अशेंच आसा आनी हांव अशेंच न्हिदपाचें सो तो म्हाजें बॅग जें फाल्यां म्हाका व्हरपाक जाय हितून थोडो कचरोय भरून दवरता कामार आसतना केन्नाय इफ हांवें चॉकलेट्स बी कितें हेला जाल्यार हांव थंय हें करता म्हटल्यार कागद बी केन्ना केन्ना हांव पेपर्स रॅपर जे आसा ते हांव म्हाज्या बॅगानूच घालता म्हजो लॅपटॉप चार्जर तेंच्यांनी म्हाका लॅपटॉप दिला आयज हांव लॅपटॉप घरा कडेन घेवन येयल्लें तो म्हाजी क्लीप म्हाजी बारीकशी पॉलिथीन बॅग बिकॉज यू नेवर न्हू केन्नाय कितेंय जाय पडटा हांव कितेंय कशेंय आपटिता तितून कचरो आशिल्लो हांवें पयलें म्हजें आय डी कार्ड आसा हेअर सिरम जे हांव एवरी टायम यूज करता हें वॉट्स इन माय बॅग कशें जालें ना बट अशें कांय ना आतां सोदतालें हांव ते कचरो आसा सो म्हाका दिसलेलो ते दीस मेळना फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाजो चश्मा बिकॉज हांव चश्मीश न्हू सो म्हजो चश्मा आसा टिश्यू पेपर पडटा पळय सो मागीर म्हाजी मिनीशी डायरी जेची हालत एकदम पळोवपाची लायकी ना बट हितून खूब कितें इम्पॉर्टंट बरयलेलें आसा हांवें सो ही डायरी
मागीर हे बॅग तितून म्हाजे मिनी 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 थिंग्स कॅरी करता हांव, जशें की म्हाजो ऑलमोस्ट काबार जावपाक येयल्लो टिश्यू पेपर, म्हाजो फेवरेट लिप बाम आसपाकूच जाय, आनी दुसरें म्हटल्यार म्हाजो फेवरेट लिप लायनर, जरी म्हाजे कडेन एकूच आसा बट म्हाका तो खूब लायक, आनी 2 लिपस्टीक, लिक्वीड लिपस्टीक, आनी एक ती कलर चेंजींग जे रिसंटली म्हाज्या व्हिडिओन दाखयलेली ती, आनी इतकेंच न्हू बट अगेन आय डोंट नो ही कित्याक हांव कॅरी करता बट ही म्हाका खूब लायक ह्यो क्लिप्स. हे मेकअप करता आसतना स्कीन केअर करता आसतना अशें केंसांक लावपाचें ताकी केंस अशें तोळार येवपाचें न्हू म्हणून, आनी तेज्या वांगडा आनी एक आसा हेली जे की टिकटिक्सांक लागून, बिकॉज म्हाजे बेबी हेअर खूब येता सो ताका लागून. सो हे म्हाजे आसतात म्हाज्या बॅगान. आनी जशें हांवें सांगलें हे हेअर सिरम हे ऑलमोस्ट तुमकां दिसता आसतलें काबार जावपाक येयला बट हे काबार जावपाक येवना. एक्चुली हेजी व्हडली बाटली आसा सो हे काबार जाल्लेत बट तितूच्यान हांव इल्ले इल्ले घालता हितून आनी इतलेच हांव व्हरता हितून कित्याक मागीर म्हाज्या बॅगान बी पडत बी म्हणून. सो ह्या बेगीन बेगीन बॅगान घालता पयलीं. आनी म्हाजी मिनी पर्स जे कालच्या ब्लॉगान दाखयला हितून हांव मनी कॅरी करता बिकॉज कॅश जाय पडटा न्हू. तातूंत कोम, इयरपॉड्स, मागीर जशें हांवें सांगलें कंपनीचो चार्जर बाय हांव घरा कडेन सोडून वचोंक शकना, जायो पडटलो, हेका पयलीं घालता हांव, याद नाजाल्यार विसरलें जाल्यार हांव. कसो केला पळय हांवें हेजी हालत, कसो आनी ही पोती जालें. इतके सगळे घातले की आतां बॅग रेडी आसा. फाल्यां बी म्हाका चड कांय काम करपाक पडना, जस्ट उठपाचें फटाफट रेडी जावपाचें आनी मागीर वचोंक शकता. इफ म्हाका अशें दिसलें की म्हाका मातशें 5-10 मिनटां लेट उठपाक जाय जाल्यार हांव मातशें आलार्म 5-10 मिनटां फुडें लायता आनी हांव न्हिदोंक शकता. बिकॉज कितें जाता की टेंशन ना की बाबा म्हाजें कांय रेडी ना, सगळें रेडी करून एकदां हांव न्हिदलें न्हू की म्हाका मागीर टेंशन जायना. बिकॉज हांव कितें म्हटल्यार इफ लेट जालो जाल्यार हांव जस्ट कपडे घालता, स्कीन केअर करता आनी हांव धांवता. मागीर थंय वचोन कांय न्हू, व्हडलेशें लिप लायनर आनी लिपस्टीक लायता, जालें सॉर्टेड मागीर सामकें. कपडे जाले. लास्टली म्हाजो स्कार्फ हालत घालून आनी म्हजें जॅकेट सगळें वयरूच काडून दवरता. एक वस्तू विसरलें हांव, म्हाजे सॉक्स. सो सॉक्साचे पेर हे फाल्यां हांव हे घालतलें, हे बीन उलटा पुलटा सगळें सारकें करून दवरतलें. देर इट इज. जालें सगळें. आतां डायरेक्ट ताता करपाची म्हळ्यार न्हिदपाचें आनी फाल्यां सुशेगाद उठपाचें. सगळें रेडी करून दवरलेलें आसा. सो इतकोच आयचो व्हिडिओ आनी जे कितें आसा एंड करपाचे व्हिडिओ ते तुमी पळोवंक शकता आतां. सो आयचो व्हिडिओ हांगा पर्यंतूच आनी आमी परत मेळया न्यू व्हिडिओ. टिल देन बाय गायज, टेक केअर, बाय बाय. असोच मोग आसूं दी माय यूट्यूब फॅमिली. बाय.